मगाच्या भावन भयणो, जॉन नांवाचो एक भुरगो आपल्या शाळेंत बरोच फामाद आसलो, पॉप्युलर आसलो. कित्याक तो जायते शाळेच्या एक्टिविटीजांत तो भाग घेतालो. खंयचेंय एसोसिएशन बी आसा थंय तो प्रेजिडेंट आसलो. शिकोंकूय बरो आसलो. गोडे स्पोर्ट्स ग्रुपांत सगळे कडेन तो बरोच फामाद आसलो सगळ्या भुरग्यां मदें. एक दीस न्हू एक ताचो इश्ट ताच्या घरा ताका भेट दिवंक येता आनी त्या इश्टाक न्हू ताच्या रुमांत एक प्लाक दिसूंक येता आनी त्या प्लाकाचेर अशें बरयल्लें आसता, आय एम थर्ड, हांव तिसरो. आनी हें तो इश्ट वाचता आनी ह्या ताच्या इश्टाक जॉनाक तो विचारता हाचो अर्थ कितें काय म्हणून. आनी तेन्ना जॉन ताका जबाब दिता अशें म्हणून की तो जावन आसा म्हजो मोटो, जो हांव म्हज्या जिविताक उपकार लायता आनी ताचेरच हांव म्हजें जिवीत चलयतां तो. म्हणजे म्हज्या भयण तो म्हणटा, गॉड इज फर्स्ट, देव पयलो, अदर्स आर सेकेंड, सगळीं हेरां दुसरे सुवातेर, आनी आय एम थर्ड, हांव तिसरो. वय मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत आमी पयलें देवाक स्वाद दिवंक गरजेची आनी ताचे उपरांत आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवन दुसऱ्यांची काळजी घेवन आमी दुसऱ्यांक स्वाद दिवंक जाय दुसरी. आनी जेन्ना आमी कालती जाता आनी आमच्याच सुखाक पयस कोत्ता तेन्ना आमी देवाची कालतिकाची खरी सेवक जावंक पावता आनी आमी तिसरी जाता आनी देव आमकां वयर काडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत देखून आमी हेंच पळयता. कांय जाणांक दिसता घोडी आसत जेन्ना आयज जेजू उलयता तेन्ना आमकां दिसत घोडी जेजू एक टेबल मॅनर्स ओ टेबल एटिकेट्स म्हणटात तशें शिकयता म्हणून दिसता आसत. कित्याक जेजू म्हणटा न्हू, तुमी जाता ते भाशेन ही व्हडली मनाची स्वाद घेवप न्हय पूण दुसरी स्वाद घेवप. कित्याक घोडी ती आनी तुज्याहून व्हड कोण आसा ताका दीत बी जायत म्हूण अशें आमकां दिसता. पूण जेजू आमकां हें शिकयना म्हज्या भयणी भावानो. आमकां तो आमचे क्रिस्तांवाचे एक मुखेल गूण तो आमकां शिकयता. तो म्हणल्यार कालतिकायेचो गूण, ल्हानविकायेचो गूण तो आमकां शिकयता. आनी आमकां दर एक जाणाक कालतिकायेची आनी ल्हानवीक मनशां जावंक आपयल्यात. आयचो उद्गार देखून आमकां तेंच म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जेजू आमकां आपणा भाशेन जावंक आपयता. आमी दर एक क्रिस्तांव, दर एक जाण क्रिस्तांव आमी फकत नांवानूच जावं शिरी पडना पूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांव जावंक जाय. क्रिस्तांव म्हणजे आमी दुसऱ्यांक आमच्या जेजूक क्रिस्ताक आमी दाखोवंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान. आनी आमचो जेजू आयज आमकां दाखयता कशें जावंक तें, ल्हानवीक काळजाची मनशां जावन कालतिकायेची मनशां जावन. आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी आमच्या क्रिस्तांत आमकां 3 कालतिकायचे खाशेलेपण दिसून येता. पयलें म्हणल्यार आमी कालती मनशां जातलीं जाल्यार आमकां कालती मनशाचें खाशेलेपण जाणा जावन घेवंक गरजेचें. आनी पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, एक कालती मनीस व्हड नांव ओ टायटल ओ पोजिशन हाची ताका गरज ना. घोडे ताका एक मनशा लागीं नांव आसत, तो व्हड आसत, ताका घोडे व्हड पोजिशन आसत, ताका व्हड मान आसत, पूण तरी आसा हो मनीस जेन्ना कालती जाता मोगाच्या भावान भयणो ताका आपले कालती जाता तेन्ना ताका देव आनिकूच उंच उबारता. ताकाच लागून हे एक मनशान कालती मनशान हें नांव देखून घेवन ओ एक पोजिशन देखून आसून फावना म्हणजे कितें ताची गरज ताका ना. ताणें फकत जाणा जावंक जाय की एक कालती मनशान जाणा जावंक जाय की तो देवाचो भुरगो म्हणून, ते देवाची भुरगें म्हणून आनी देव ताचो इश्ट आनी ताची काळजी घेतलो म्हणून. इतलेंच त्या कालती मनशान जाणा जावन घेवंक जाय. आनी तेन्नाच ताका भितरल्यान सुटकाय मेळटली, भितरल्यान तो जेजूकूय परगटूंक लागतलो. अशीच एक घडणी आसा जंय न्हू एक पाद्री असोच एक जेवणाक गेल्लो आनी तो थंय बसलेलो जंय बरयल्लें आसलें रिजर्वड फॉर प्रिस्ट म्हणून. एक पॅरिशनर येता आनी
ताका उठयता आनी दुसरे सुवातेर वचून बसूंक लायता. कित्याक तो पॅरिशनर त्या पाद्रीक वळखूंक विचारता. कित्याक तो पाद्री सादें न्हेसण घालून येयल्लो आनी मोचे घालचे सुवातेर जोतयां घालून येयल्लो देखून त्या पॅरिशनराक दिसलें घोडी आसत हो एक सादो मनीस ताका दुसरे वाटेन ताका बसूंक. पूण आनीक एक पॅरिशनर त्या पाद्रीक वळखता आनी ताका परतून रिजर्व केल्ले पाद्रीक रिजर्व केल्ले ते सुवातेर आपूण बसयता. आनी जेन्ना तो पयलो पॅरिशनर जो पाद्रीक वळखूंक ना ताका गमन येता तो पाद्री लागीं बोगसणें मागता. आनी हो पाद्री कांयच व्हडलें कांयच करिनासतना ताका म्हणटा आसूं दी तूं नकळो आसलो देखून तशें कांयच ना आनी तो तशेंच मानून घेता. आनी हेंच जावन आसा म्हज्या भावान भयणो एक कालती मनशाक ताका कसलें पोजिशन आसा तेजी कांयच पर्वा ना पूण तो फकत देवाच्याच वावरान गूल जाल्लो आसता. दुसरें म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो एक ल्हानवीक काळजाचो मनीस मनशाची नदर दुसऱ्यांचेर आसता. म्हणजे कितें वायट नदरेन न्हय पूण तो बरेंपण चोयता दुसऱ्यांचें. दुसऱ्यांक आनी चडशें कोणाक ज्या मनशांक समाजांत वयले जागे नात पूण जीं समाजांत खाला आसात जीं मनशां मुखायल्या सुवातेर बसनात पूण जीं फाटल्यान काम करतात तांचेर ताचो नदर आसता. आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां तेंच करूंक आपयता. जेजू म्हणटा न्हू जो कोणें आपयला ताका म्हणटा तुज्या सोयऱ्या दायरांक वा तुज्या शेजाऱ्यांक वा भाव भयणांक आपयनाका पूण दुबळ्यांक कुड्ड्यांक असल्या मनशांक आपय आनी तुका देव मजुरी दितलो. आयज म्हज्या भावान भयणो आमकां ही असलींच काल्तिकायची मनशां जावंक आपयल्या. दुसरीं मनशां जीं आमचीं भावां भयणां खाला आसात तांकां पळोवन तांचे उदरगती पासून वावरूंक आमकां आपयल्लीं आसात. तिसरें म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो एक कालतो मनीस फुडाकार घेता आनी शांतपणीन कोणाक गमनासतना आपली सेवा करता. आनी हाचो नमुनो म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो आमचो देव जेजू क्रिस्त आमचो दोनी जेजू क्रिस्त. तो देव देखून आसून तो संवसारांत आयलो आनी मनशाचें रूप घेतलें आनी एक सेवक कसो तो जालो. आमच्या पातकां पासत तो रगत उमेलो. आयज म्हज्या भावान भयणो तो आमकां एक बरें उदाहरण जाता. आमी पळयता एक वडयता आमी पळयता जेजू आपल्या कुश्ट मरणाची वाट चलता वाटे लागीं तो मुखार वेता आनी एके सायडीन आमी पळयतात ताचे शीस जे आपणाच भितर भासाभास करतात तांचे मदें कोण ओडतो. तेन्ना जेजू एक खरो फुडारी कसो मुखार येवन तांकां दाखयता की ताचें फुडारीपण व्हडपणाचें न्हय कोणाक पयलो जागो मेळचें न्हय पूण एक सेवे चाकरेचें आनी कोणाकूच गमन आसतना सेवे चाकरी करप हेंच आयज जेजू आमकां आमच्या ह्या वाचपांतल्यान तो शिकयता. कालती जावप म्हणल्यार म्हज्या भयण भयणो आमचें जिवीत आख्खेंच देवाच्याच वावरांत घालून आमी तें ताचो उपयोग करप दुसऱ्यांचे बरेपणा लागीं उपयोग करप आनी हेंच आमचें जेजून आमकां आपल्या ताच्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयल्लें आसा. आनी आयज देखून म्हज्या भावान भयणो ह्या मिसाचें बलिदान देखून जेजू आमकां आपलें जिवीत दिता. एक ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं तो आमकां आपलें जिवीत दिता. थोड्याच वेळान आमी सोरो आमी जेजूचें मांस आनी रगत जाता तें पळयतलें. तेच भाशेन आमकां दर एकल्याक कालती जावन ल्हानवी काळजाची मनशां जावन दुसऱ्यांक दिवंक आपयल्लीं आसात. हें आमच्यांनी अशें आमचे जेजून केलें ते भाशेन आमी करूंक जाता काय होच प्रस्नाचेर आमी नियाळ करुया आनी देवा लागीं करपा मागुया आमकां कालतिकायची मनशां कर म्हूण. आमी कसलो इनाम घेनासतना कसलेंच आमकां प्रेजीस घेनासतना आमी देवाच्याच वावरान गूल जावंक देवाचेंच कार्य मुखार व्हरूंक देवा लागीं आमी करपा आनी बोड मागुया.